नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. पणजे स्मार्ट सिटीच्या बस स्टॉप सब स्टँडर्ड मोठे स्कॅम, लोकांच्या पैशांची लूट. आमदार मंत्री बाबुशाचो आरोप. मुख्यमंत्र्याक चीट. पणजे शारांतले बस स्टॉप कायद्यान सीसीपीचे. जायरातीचे अधिकार काढून खाजगी कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्यार सीसीपी कोट्यांचो फटको, बाबुशाचो दावो. पणजेचे इश्यूचेर मुख्यमंत्री आनी मुखेल सचिवान खंय बसका आपोवची. पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि स्मार्ट सिटी मंडळामधलो वाद खुबशे फावट उक्ताडार आयला. आता स्मार्ट सिटी प्रकल्पा सकयले बस स्टॉपा वयल्यान बाबुशान स्मार्ट सिटी वाल्यांक धुवपाक सुरवात केल्या. स्मार्ट सिटीन घाल्ले स्मार्ट बस स्टेशन खंय सब स्टँडर्ड, एक मोठे स्कॅम. बाबुशान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक चीट बरयल्या. तातूंतले मुद्दे अशे: पणजे स्मार्ट सिटी खाला प्रायम स्लॉट्स इव्हेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेडान उबारिल्ले बस स्टॉप शेल्टर सामकेच ल्हान. थंय एका वेळार खूब पॅसेंजर रावपाकूच शकना. पणजेचे हवामानाचे नदरेनूय हे शेल्टर सारके ना. पावस आयल्यार वा वत आयल्यारूय सारको आला शिरो मेळपा सारको ना. बसपाची वेवस्थाय सारकी ना. बस शेल्टरांत वेगवेगळ्यो जायराती आसात. त्यो स्मार्ट बस स्टेशनाचे क्रायटेरिया प्रमाण ना. ह्या जायरातीक महापालिके कडच्यान परवानगी मेळिल्ली ना. पणजे शारांतल्या बस स्टॉपांचेर कायद्या प्रमाण जायरातीक महापालिकेक अधिकार. हो अधिकार काढून बस शेल्टर कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्यार महापालिकेक कोट्यांनी रुपयांचे लुकसाण जातले. बस शेल्टराचे सब स्टँडर्ड डिझायन पळयल्यार ताका स्मार्ट बस स्टेशन म्हणूंकूच शकना. स्मार्ट बस स्टेशन म्हणल्यार एक स्कॅम, लोकांच्या मोलादीक पैशांची लूट. ह्या स्कॅमाचेर चर्चा करूंक ताकतिकेन बसका आपोवची. इतले मजगती आपणे मुखेल सचिवाक ह्या इश्यूचेर बसका आपयात म्हूण चीट बरयल्या. महापौर रोहित मोन्सेरातान म्हायती दिली. चिटयेंत नमूद केल्ले मुद्दे आमी तपासून पळयतात. कॉन्ट्रॅक्च्युअल, कायदेशीर आनी तंत्रीक गजाली पळोवपाक जाय. सरकाराक ते विशीं कळयल्या उपरांत जाप दितले म्हूण स्मार्ट सिटीची जाप. पणजे महापालिका वाठारांतले फुटपाथा वेल्या अतिक्रमणाक लागून स्मार्ट सिटीची कामां फाटीं पडटा म्हूण स्मार्ट सिटीचो MD संजीत रॉड्रिक्सान इश्यू काडिल्लो. ताचेर महापौर रोहित मोन्सेरात म्हणटा, हे काम स्मार्ट सिटीचे कॉन्ट्रॅक्टरानूच पळोवचे. आता बस स्टॉपा वेले जायरातींच्या अधिकाराक झगडपी सीसीपी फुटपाथा वेल्या अतिक्रमणाची जबाबदारी कित्याक घेना काय म्हूण प्रश्न. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर दक्षिणेंत बीजेपीक मोठें यश मेळटलें. तेलंगणात बीजेपी 10 मायज सीट काडटा म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक विस्वास. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दक्षिण भारताच्या भोंवडेर तेलंगणात जाहीर सभेत उलयलो. थंयच्यान केरळांत बीजेपीच्या कोर कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांचे स्ट्रॅटेजीक बसकेंत मुख्यमंत्री सावंत. भाजपान दक्षिणायन सुरू केला. तेलंगणा, तामिळनाडू, केरळ ह्या राज्यांनी लोकसभेच्या फाटभुंयेर दक्षिण भारतांतल्यान व्हडा प्रमाणात तेंको मेळचो म्हूण यत्न. मुख्यमंत्री दक्षिण भारत भोंवडेर लोकसभा वेंचणुकेचे प्रचाराच्या फाटभुंयेर तेलंगणात पावलो. मैं भी कुछ तेलुगु भाषा समझ रहा था, तो आप इस बार 10 पार तेलंगाना से करेंगे, ये विश्वास मुझे है. और तेलंगाना से 10 सीट MP के हम जीतेंगे, ये पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूं. मुझे विश्वास है यहाँ पे ना कांग्रेस ने कुछ दिया, ना KCR ने कुछ दिया. यहाँ पे कुछ दिया तो सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार यानी मोदी जी के सरकार ने दिया. मैं कुछ फिगर्स यहाँ पे यानी सर्च करके लाया था, मैं बताता हूँ आपको. यहाँ पे जो कुछ तेलंगाना में दिया तो 40 लाख फार्मर्स को यहाँ पे 6,000 रुपए उनके अकाउंट में भेजने का काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया है. यहाँ पे 20,000 से ज्यादा फैमिलीज को 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड किसी ने दिया तो मोदी जी ने दिया है. यहाँ से 18 लाख से ज्यादा वुमेन को सिलेंडर किसी ने दिया तो मोदी जी को दिया है. 31 लाख टॉयलेट यहाँ पे तेलंगाना में किसी ने बनाया तो मोदी जी ने बनाया है. मजगती तेलंगणा उपरांत केरळ पावलो. थंयच्या इडुक्की मतदारसंघातले भाजप कोर समिती बरोबर बसका जाली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. केंद्रीय मंत्र्याक मेळटलेच म्हूण आक्रमक जाल्ल्या हरियाणाच्या शेतकारांचेर हरियाणा पोलिसांची एक्शन. खानौरी आनी शंभू बॉर्डरीर घाल्ले बॅरिकेड्सां वेल्यान फुडें येवंक सोदपी शेतकारांचे रबर बुलेट्स, टियर गॅस सोडले. पोलिसांनी 160 शेतकारांक गंभीर जखमी केल्यात म्हूण शेतकारांचो फुडारी दल्लेवालाचो दावो. 1200 ट्रॅक्टर, 300 मोटारी, 10 मिनी बसी घेवन सुमार 14,000 शेतकार आंदोलनार.
हणजूंची डॉक्युमेंट सारखी नाशिल्ली व्यावसायिक आस्थापनां सील करपाचे हायकोर्टाचे ऑर्डीक सुप्रीम कोर्टांत आव्हान दिवंक मुख्यमंत्र्यान एजीक निर्देश दिला. कायदो मंत्री आलेश सिकेर सांगता. सुप्रीम कोर्टा कडच्यान थाकाय मेळटली म्हूण खंय आशा. कोळशाच्या प्रदुशणाचेर नियंत्रणाक इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय डिझायन करतले. Anjuna matter. Number one, the matter is sub judice. The court has directed that the authorities seal the commercial premises. So first thing I think I may have the right to clarify that they have not touched the residential areas. It is primarily only for the commercial areas. The Chief Minister has had a meeting yesterday. I think the Chief Minister has also spoken to all of you. So all I will say is that the government has taken a decision that they should appeal before the Supreme Court. So the Advocate General has been directed to immediately take up the matter, get an appeal filed before the Supreme Court. So we look forward to getting a positive order from them. End of the day, the endeavor of the government, the wish of the government is to provide relief to the people who are affected. मुरगांव पोर्टावेल्यान कोळसो हाताळटना जावपी प्रदूषण उणें करपाक इन्फ्रास्ट्रक्चर डिझायन करतले. We have identified a design of a structure which will reduce or which would bring down to almost zero the dust pollution in Marmagaon port and its surrounding areas. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. चोर्ला घाटावेलो रस्तो सारको करूंक केंद्रान कर्नाटकाक 58 कोटी मंजूर करचे म्हूण GCCIचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपेन केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीक चीट बरयल्या. उद्देगीक मळाचेर बेळगांवच्यान खुबशा मालाची हाडवळ जाता. त्या फाटभुंयेर गोंया खातीर हो रस्तो खंय खूब म्हत्वाचो. गोंया खातीर आयात निर्यातीचे फाटभुंयेर चोर्ला घाट म्हत्वाचो. चोर्ला घाटावयल्यान उद्देगीक मळावेल्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणात आयात निर्यात जाता. फोंडकुला पडिल्ल्यान येरादारीक त्रास जाता. ही परिस्थिती पावसांतली सगळ्याक फोंडकुला. आयज मेरेन रस्तो तस्सो. रस्तो सारको करूंक केंद्रान कर्नाटकाक 58 कोटी मंजूर करचे म्हूण GCCIचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोन केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीक चीट बरयल्या. माननीय मंत्री नितीन गडकरी हांकां लेटर केल्या. हे लेटर पयलींच न्ही, हाचे पयलीं आमी खूब लेटरां केल्या उपरांत माननीय नितीन गडकरी इंटरव्हीन जावन डायरेक्शन दिवन खुबशे रोड बीन जाल्यात. म्हणून बेलगांव चोर्ला घाट हो एकदम कमी अंतर आसा आनी तो कमी अंतर आसा म्हणून त्या कमी अंतराचेर लोकां आमी जेन्ना बेळगांवांतल्यान कनेक्टिविटी आसा म्हणजे चडशें ट्रान्सपोर्टेशन जाता. मागीर तें दूद आमकां थंयच्यान येता, आमकां चिकन हाडपाचें जाल्यार थंयच्यान येता, व्हेजिटेबल्स मेजर व्हेजिटेबल्स आसा ते सगळे बेळगांवच्यान येता आनी हे सगळे डिपेंडेंट थंयच्यान आसा. शॉर्टकट रोड हो मदलो एक स्ट्रेच आसा तो सदांच ब्रेकडावन जाता, खराब जाता, बिगडटा. म्हणून आमी वारंवार आमी बेळगांव चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि बेल्लारी चेंबर ऑफ कॉमर्स म्हणजे कर्नाटकाचे जे चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री आसा ते गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री करून एकठांय जावन ते लेटर तांकां धाडल्या. तांचें रिप्रेझेंटेशन थंय पावल्या आनी बेगिनात बेगीन त्या रोडाचे नॉट बेगीन कंटिन्युअसली रेनी सिजनात सुद्धा त्या रोडाक कसल्या प्रकारचो प्रॉब्लेम येवपाक जायना. सो दॅट आमकां हांगा फॉर एग्जाम्पल गोंयांत पयलीं एकूच एअरपोर्ट आशिल्लो. बेळगांवच्यान माल येतालो एक्सपोर्ट जातालो दाबोळी एअरपोर्टा वयल्यान. आतां मोपा एअरपोर्ट जालो आनी आमी केंद्रीय सरकार आणि गोंय सरकार एक लॉजिस्टीक हब तयार करपाचो प्रयत्न करता आनी चेंबर आमी सदांच सरकाराक सपोर्ट करत आसात. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. एक्सिडेंटांत पिडितांक मजत करपी निस्वार्थी लोकांक केंद्र सरकाराच्या गुड समरिटन स्किमी सकयल कॅश रिवॉर्ड मेळटा. एक्सिडेंट स्पॉटार अपघातग्रस्तांचो जीव साल्वार करूंक लोकांनी फुडें सरचे म्हूण केंद्र सरकाराचे रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्रालयाचो कायदो. गोवा कॅन 7 एप्रिलाक संवसारीक आरोग्य दिसा जागृती करपाचे आसात. सो गुड समरिटन लॉ कितें म्हणटा, जो मनीस जे इंजर्ड मनशाक हॉस्पिटलान पावयता तेका गोल्डन आवर म्हणटात, ते पयले फर्स्ट 1 आवर एका वरान पावयलो आनी त्या इंजर्ड मनशाक एक हेल्प मेळ्ळें, तेका ट्रिटमेंट मेळ्ळें. सर पुलीस आनी दोतोरान तेका हॅरेसमेंट काय करपाक शकना. म्हणजे पुलीस चड करून परत यो तूं विटनस हें तें. दीस हॅरेसमेंट वील स्टॉप नाव. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट एक स्कीम काडला की जो गुड समरिटन असो आसा आनी तो हेल्प करपाक गेलो
आनी कितें बरें जालें त्या पेशंटाचें जो एक फॉर्म आसा वीथ द पुलीस स्टेशन एंड वीथ डॉक्टर तेणें त्या मनशाचे सगळे डिटेल घेवपाचे आनी दॅट फॉर्म वील गो टू द कमिटी. आतां डिस्ट्रिक्ट आनी स्टेट लेवल कमिटी केल्या फॉर दीस गूड समॅरिटन टू बी गिवन सम फायनान्शियल इन्सेंटीव. म्हणजे एक एवॉर्ड आमी म्हणूंक शकना बट एन एनकरेजमेंट की बाबा यू हॅव हेल्प वन पर्सन, यू हॅव सेव्ड हिम, तेजें लायफ तुवें साल्वार केलें, बरें केलें काम तुवें, एक स्मॉल कायंड ऑफ एप्रिसिएशन. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. कोलवा दर्यांत बुडटले मडगांवचे एके 3 वर्सांचे चलयेक दृश्टी लायफगार्डान साल्वार केलें. आवय बापायचे नजरे आड जावन दर्याच्या उदकांत पाविल्लें 3 वर्सांचें भुरगें बुडटा म्हूण अरुण शिरोडकाराक दिश्टी पडलें. ताणें धांवन ताका भायर काडलें. कोणाचें चली शेणलां काय म्हूण अनावन्समेंट केलो. चलयेचो बापूय ताका सोदीत पावलो. कसलीच परवानगी नासतना सांज जुजे दियारियालांत छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो बसप चुकीचो. दक्षिण गोंयचो खासदार सार्दीन उलयला. थळाव्यांक विस्वासांत घेतिल्ले जाल्यार खंय वाद जावचो नाशिल्लो. थळाव्यांक समज दिवन तांचेर घाल्ली केस सरकारान फाटीं घेवची म्हूण सार्दीन मागता. महाराज शिवाजी तो झगडलो सुटकी दिवपाक फॉरेनरां कडेन मुस्लीम राज्यां कडेन आनी लोकांक सेवा केली, बरें राजकारण केलें. जो आमचो मंत्री जो थिंगा वचून ताणें स्टॅच्यू जे इरेक्ट केलें तांणी हांव म्हणिना परमिशन घेवपा जाय तो म्हणून एटलिस्ट लेटर धाडपा जाय आसली पक्षाक आमी हें करपाक आमी मुखार सरता. ब्रिंग टू द नोटीस नॉट परमिशन. दुसरी वस्त जुंय आमी घालता थिंगा लोकांकूय आमी मातशें मोटिवेट करपाक जाय. थोड्यां कडेन खबर आसता आमी जेन्ना एलेक्शनाक बसतात तूं कितलेंय काम करीस 100% वोटांनी तूं जिखचो ना. ते भशेन हुंय एक वस्तू करतात थिंगा सगळे लोक मानताय अशें ना, कोण मानना तांचे नदरे मुखार हाडपाक जाय. बाबा हो शिवाजी महाराज आमचो देशांतलो व्हडलो मनीस गेलो, सगळे लोक ताका मानतात आनी आमी ताका आमी ताची स्टॅच्यू करप म्हणजे आमी ताजें नांव वयर करना, आमी मान दिता ह्या व्हडल्या मनशाक. हांव सरकाराक उलो मारता जे कोणाचेर केश्यो घाल्यात, कोणाक माल लागलो तो इश्टारांत आहा, मागीर कोणाचेर केश्यो घाल्यात तांकां वॉर्निंग दिवन ह्यो केश्यो तोबाडतोब फाटीं घेवच्यो. वागातोर रोमियो लेन म्हणटा त्या फामाद क्लबाच्या बेकायदेशीर भागाचेर परत कारवाय सुरू जाल्या. हाचे पयलीं CRZ नेम मोडून उबारिल्लो रोमियो लेनाचो कांय भाग ऑथॉरिटीन मोडिल्लो. बुधवारा परत एक फावट उरिल्ले बेकायदेशीर बांदकामाचेर एक्शन सुरू जाली. आमी सद्या वागातोर बिचार रोमियो लेन हो क्लब आसा. बिचारूच रोमियो लेनाचे अर्दो भाग CRZच्या हितून येता आनी तो बिचार आहा आनी अर्दो भाग जो बिचार आहा तो डेमोलिशन करपाचें काम फाटींच चालू आसलें. अर्दो भाग उरिल्लो तो अर्दो भाग डिमोलिशन करपाचें काम चालू आसा. स्टुडंटांची संरक्षण. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.